फोंडे पोटवेंचणुके खातीर भाजपा काँग्रेस आनी आप पक्षां मदीं अटीतटीची लढत चालू आसा। मात सध्या गोंयांत सरकार आनी अलायन्सा मदीं झूज चालू ना जाल्यार अलायन्सा मदींच फूट पडपाक लागिल्ल्यान 2027च्या वेंचणुकेचेर हाचो बरोच परिणाम जावपाची चिन्नां दिसपाक लागल्यात। फोंडे पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपान आदले मंत्री सर्गेस्त रवी नायक हांचो पूत रितेश नायक हाका उमेदवार म्हणून जाहीर केल्ल्यान फोंड्यां सध्या नाट्यमय घडामोडींक सुरवात जाल्या। रितेशाक उमेदवार म्हणून जाहीर केल्ल्यान उमेदवारीच्या सर्तीत आशिल्ल्या विश्वनाथ दळवीच्या कार्यकर्त्यां मदीं नाराजगी दिसून आयली। नियमित भलायकी तपासणी खातीर पुणेच्या रुबी हॉल क्लिनिकात दाखल जाल्या उपरांत आपली भलायकी ठणठणीत आशिल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। आपल्या सगळ्या तपासणीचे रिपोर्ट नॉर्मल आयल्या, तशेंच हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्जूय दिला। एका दिसा भितर आपूण गोंयांत परतून येवन आपलें कामकाज सुरू करतले अशें तांणी सांगलें। गेमिंग ऑपरेटर डेल्टा कॉर्पोरेशनान गोंय सरकाराच्या वेपारी कर आयुक्त कार्यालयाकडल्यान सुमार 1752 कोटी रुपयांची जीएसटी नोटीस धाडल्या। जीएसटी कमी फारीक केल्ल्याचो आरोप करून कंपनीन भांडवल बाजारात दिल्ल्या निवेदनात ही माहिती उक्तायल्या। सांवडेच्या मिरामाग वाठारांत जुवारी न्हंयचेर येवपी प्रस्तावित बंधाऱ्या आड आंदोलकांनी शुक्रारा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांची भेट घेतली। आंदोलकांनी आपले प्रश्न प्रदेशाध्यक्षाकडेन मांडले। हे विशीं मुख्यमंत्र्याकडेन आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांकडेन उलोवन येवपी 2 दिसां भितर ह्या विशयाचेर तोडगो काडटले अशें आश्वासन भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिलें।
दाबोळे वाठारात डायरियाच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान प्रशासन सादूर जाला. आतामेरेन 156 प्रकरणांची नोंद जाल्या. हे विशीं आमी ताकतिकेन आढावो घेवपा खातीर बसका घेतिल्ल्याचे दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एकनाथ क्लिटस हांणी सांगलें. उदक प्रदूशीत जाल्ल्यान हे दुयेंत चल्ल्याचें सामकार आयलां. मजगतीं भलायकी केंद्रांत नोंद जाल्ल्या दुयेंतींचेर उपचार केल्यात. नवे दुयेंती सांपडूंक ना अशेंय एकनाथ क्लिटस हांणी स्पश्ट केलें. गोंया खातीर अभिमानाची गजाल. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळान परत एक फावट संवसारीक मळार सुवात मेळयल्या. स्काय ट्रॅक्साच्या मानांकनात सलग दुसऱ्या वर्सा भारत आनी दक्षिण आशियांतलो सगळ्यात नितळ विमानतळ म्हणून नामना मेळयल्या. इतलेंच न्हय तर मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक 5 लाखां परस उणे प्रवाशी क्षमता आशिल्ल्या विमानतळांच्या वर्गांतलो सगळ्यात बरो विमानतळ म्हणूनय पुरस्कार मेळ्ळा. गोंयच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळान आपली नितळसाण, आधुनीक सुविधा आनी उत्कृश्ट वेवस्थापनान परतून एक फावट आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार सिद्ध केला. मार्चाक एकोशींतली एका बालवाडीत उजो पेटिल्लो. त्या उपरांत ह्या प्रकरणात एक मुखेल अपडेट मुखार आयला. 30 मार्चाक ही घडणूक घडिल्ली, मात अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्याचें मुखार आयलां. बालवाडी जळून गोपर जाली. ल्हान भुरग्यांच्या सुरक्षेच्या प्रश्ना विशीं थळाव्यांनी शिक्षण खात्या कडेन आनी पुलिशेक कागाळूय केल्ल्यो. पूण अजून केस नोंद जावंक ना वा कोणाकूच अटक जावंक ना. फक्त दुखलादुखलीचें राजकारण चल्लां. मजगतीं शिक्षण खात्याचो शिक्षण संचालक शैलेश शिंगळेच्या मता प्रमाण थळाव्यांनी आमचे कडेन न्हय तर बायल आनी भुरगीं कल्याण खात्या कडेन करची अशें मत मांडलें. मात ह्या राजकारणाक लागून भुरग्यांचो दोश कितें हाचेर प्रश्न उपरासल्यात. कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर परतून पुलीस निरीक्षक विक्रम नायकाची बदली जाल्ल्यान कोलवा तडावाची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. विक्रम नायकाची परतून कोलवा पोस्टिंग नाका अशें थळाव्यांनी स्पश्टपणान सांगलें. ह्या विरोधाक थळावा आमदार वेंजी वेगसान तेंको दिला. लोकांक नाका आसतना पीआय विक्रम नायक परतून कोलवा येवपाक कित्याक सोदता, ताचो खरो हेतू कितें आसा? नायकाचेर जायत्यो कागाळी आसात. देखून ताची पोस्टिंग कोलवा करची न्हय अशी मागणी थळावे करीत आसा. बेलेवेळसांत मध्यान राती 2 दुचाकीक उजो लागिल्ल्याचो एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. तातूंतली एक दुचाकी पुरायपणान जळ्ळी जाल्यार दुसरी अर्दकुटी जळ्ळ्या. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण हे घडणुकेंत उजो लावपाचो दुबाव आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. राजधानी दिल्लीतल्यान एक धक्कादायक चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयला. दिसा उजवाडाक एका बायलेक गिराव घालून तिच्या कडलें सगळें सामान चोरून व्हरपाचो हो भयानक प्रकार पळोवन लोकांनी लेगीत फुज्यो काडल्यो. 4 जाणांनी येवन तिका आनी तिच्या चलयेचेर सकाळी फुडें हो हल्लो केलो. 4 जाणांनी हेल्मेट घाल्ले. हो पुराय प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचेर कैद जाल्लो आसा. पुलिसांकडेन ह्या घडणुकेचो गुन्यांव नोंद केले उपरांत सध्या तपास सुरू आसा. हैदराबादच्या पुलिसांनी सध्या भेसळयुक्त पद्धतीन तयार करपी 6 युनिटांचेर धाड घालपाक सुरवात केल्ल्यान आता एका फाटोफाट एक बेकायदेशीर युनिटांचो पर्दाफाश जायत आसा. जिंजर गार्लिक पेस्ट, कॉस्मेटिक सामानांचेर रेड आनी आता भेसळ रितीन तयार करपी लोणच्याच्या युनिटाचेर धाड घालून पट्ट 72 ड्रम लोणचे जप्त केले. ह्या कारवायेत 2 जाणांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे युनिट चलोवपा खातीर तांचे कडेन योग्य ते परवाने नाशिल्ले. तशेंच सामकेच बुरश्या परिस्थितीत हे लोणच्याचे उत्पादन ते करताले अशें उक्ताडार आयलां. लोणच्या सयत ह्या कारवायेत टोमाट आनी आमटाणीच्या पेस्टीची 6 ड्रमां जाल्यार जिंजर गार्लिक पेस्टाचे 1 ल्हान ड्रम जप्त केला. फुडलो तपास सुरू आसा. हैदराबादच्या अन्न आणि वखद प्रशासनान केल्ल्या कारवायेत नितळसाण बाळगिनासतना तयार केल्ल्या पनीर, खोवा, क्रीम, तूप, कलाकंद आणि हेर पदार्थ तयार करपी आस्थापनाचेर धाड घाली. या कारवायेत 3892 किल वस्तू जप्त केल्यात. या युनिटात हे पदार्थ तयार करून सगळ्या दुकानदारांक तसेच हॉटेलवाल्यांक विकताले अशें उक्ताडार आयला. देखून ह्या सगळ्या दुकानदार आनी हॉटेलांक कैद करून हे पदार्थांचो विलो लावपाचो सल्लो दिल्लो आसा. नाजाल्यार ह्याय दुकानां आनी हॉटेलांचेर धाड घालून सील करतले अशी शिटकावणी तांकां दिल्ली आसा. महाराष्ट्रात अवकाळी पावसाच्या हाजिरेक लागून लोकजीण पुरायन विस्कळीत जाल्या. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा तसेच विदर्भात येल्लो अलर्ट जारी केल्लो आसा. तसेच हवामान खात्या वतीन वादळी वाऱ्या सयत तसेच गारे पडपासारको पावस पडपाची शक्यताय उक्तायिल्ली आसा. महाराष्ट्रात अवकाळी पावसाच्या हाजिरेक लागून लोकजिणी सयत शेतकऱ्यांच्या पिकावळीचेरूय बरोच परिणाम जाल्लो आसा. अकस्मात पडिल्ल्या ह्या पावसान गारे लेगीत पडिल्ल्यान जालना महाराष्ट्रातल्या डाळिंब, मोसंबी, मको तसेच कांद्याच्या पिकाक बरोच आर्थीक फटको बसला. देखून आता फुडें कशें कितें करपाचें असो प्रश्न शेतकारांक पडला.
सुमार 15 ते 16 लाख रुपया मेरेनचे डाळमांचे उत्पादन जावपाचे आशिल्ले, पण आता ते शक्य ना. मजगती आमकां सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. वीस ते 26 मार्च या दिसां खातीर हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण पावस पडपाची शक्यताय गुजरातात आसा. गुजरातांतल्या साबरकांत, अरवल्ली, महेसाणा आनी दाहोर तशेंच सौराष्ट्रांतल्या गीर सोमनाथ, अमरेली आनी भावनगरात हळुवार पावस पडटलो असो अदमास आसा. फुडल्या 4 दिसांत चडांत चड तापमान वाडपाची शक्यताय उक्तायिल्ली आसा. जम्मू काश्मीरातल्या सोनमार्ग वॅलीत सध्या सुंदर वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. हांगा स्नो पडिल्ल्यान सगळ्या दोंगरांचेर धवे फुल्ल स्नोवाची चादर फाकल्या. स्नोफॉलाक लागून तापमानूय देंविल्ल्यान सगळे कडेन थंडी पडल्या. मात ह्या स्नोफॉलात रस्ते स्लिपरी जाल्ल्यान गाडयांच्या येरादारीक त्रास सोंसचे पडटा. मात पर्यटनाच्या आंकड्यांत रोखडीच वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान थळावे खोशी आसात. एकेवटेन जम्मू काश्मीरात पडिल्ल्या बर्फवृष्टीक लागून खंय तरी थंय पर्यटनाक बरी चालना मेळपाची शक्यताय वाडिल्ली आसतना दुसऱ्या वटेन शिमलात अकस्मात पावसान हजेरी लायिल्ल्या लोकजीण विस्कळीत जाल्ली आसा. स्नो पडल्या उपरांत आता अकस्मात पडिल्ल्या पावसान सगळेच वातावरण थंड जाल्ल्यान तापमानूय बरोच देंविल्लो आसा. शियाळे दीस परत आयिल्ल्याचो अणभव थळाव्यांक सध्या मेळपाक लागला. जम्मू काश्मीरात सामार कडेन पावस पडून लेगीत माता वैष्णो देवी वचपा खातीरचो ट्रॅक मात सुरळीतपणान सुरू आसा. चैत्र नवरात्रीच्या पहिल्याच दिसा दर्शना खातीर 15,000 भाविक देवा कडेन प्रस्थान जाल्यात. ह्या 9 दिसांत लाखांनी भाविक माता वैष्णो देवीचे दर्शन घेवपाक येतले. देखून तांच्या सुरक्षे संदर्भातल्यो सगळ्यो सोय सुविधा केल्ल्याचें कळटा. गरजेचे आशिल्ल्या सगळ्या सुवातींनी सीसीटीव्ही वेल्यान नदर दवरतले अशें कळीत केल्लें आसा. मुंबई कस्टमच्या एआययून केल्ल्या महत्वाच्या कारवायेत एका विदेशी नागरिकाक धरून वट्टे 4 जाणांक अटक केल्ली आसा. तांच्या कडल्यान 394 ग्राम 64 कोटी रुपयाचे हायड्रोपोनिक ड्रग्स जप्त केल्लो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे प्रवासी बँकॉकसून आयिल्ले खंय तांकां 14 दिसांची पुलीस कोठडीची ख्यास्त आसून आयिल्ली आसा.
कार्डिओवास्क्युलर दुयेंसांक लागून काळीज आणि ब्लड वेसल जतून काळजाचो आताक आनी स्ट्रोक येवपाची शक्यताय चड आसता. मात ही दुयेंसां चडशी जाणट्यां मदीं चड पळोवपाक मेळटाली. ती आतां बदलत्या जिणेशैलीक लागून तरणाट्यां मदीं चवकळीची जाल्यात. वाडटो रक्तदाब, ब्लॉकेज जाचो थेट परिणाम काळजाच्या फंक्शनाचेर जावपाक लागता. आजकाल पिरायेच्या 30 पावता थंय काळजाचो आताक येवपाक कळाव लागना. ही खूबच चिंताजनक परिस्थिती आसा. लक्षणां दिसून येवपाक कळाव लागता, मात परिणाम खूबच आदी जाल्लो आसता. खंय तरी जागृताय करून आतांच ह्या दुयेंसा संबंधी उपाय येवजण करपाची खर गरज आसा. गिमाच्या दिसांनी वाडटे गरमेपासून स्वताची काळजी घेतना आमी आमच्या कातीची लेगीत जतनाय घेवप गरजेचें. सनस्क्रीन लायल्यार टॅनिंग कमी जावपाक मजत जाता, मात खुबशे फावट सनस्क्रीन लायतकीच तोंड धवे पडटा किंवा चिकट जाता. तेन्ना सनस्क्रीन लावच्या पयलीं तोंडार मॉइश्चरायझर लावचो. अशें केल्यार तोंड चिकट जायना, मात सनस्क्रीनाचो चडूय उपेग बरो न्हय अशें म्हणटात. गरजे परस चड सनस्क्रीन लावप धोक्याचें थारू येता. तेन्ना गरजेपुरतीच सनस्क्रीन सगळ्यांनी वापरची. जायत्या सणांक तकली दुखप तर गुळी घेवप, थंडी वा जोर आयलो तर गुळी घेवपाची संवय आसता. दोतोराचो सल्लो घेनासतना अशा पद्दतीन गुळी घेवप साप्प चुकीचें. हाका लागून भलायकेचेर वायट परिणाम जावं येता. इतलेंच न्हय तर एप्लास्टीक एनेमिया सारको जिवाक धोक्याचो आशिल्लो रोगूय जावपाची शक्यता उप्रासता. जेन्ना आमच्या कुडींत रक्तपेशी तयार करपी संस्था उण्यो जातात तेन्ना एप्लास्टीक एनेमियाचो धोको वाडटा. ह्या दुयेंसाच्या दुयेंतींनी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा, पूण ह्या दुयेंसाचें मूळ कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमचे खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या. हाका लागून आजकाल फास्ट फुडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागला. घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात. मात भायल्या खाणांचें हें अतिसेवन कॅन्सर सारखे महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता. मात दर दिसाक मूठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरां परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतली अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयलां. 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तताय मेळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. भारतात सर्वायकल कॅन्सराचे सगळ्यात चड दुयेंती सापडटात. नवे दुयेंती सापडपाचे प्रमाण जरी उणें जाल्लें असलें तरी लेगीत ह्या कॅन्सराची नेमकी लक्षणां कितें आसात ती जाणून घेवप सक्तीची. सर्वायकल कॅन्सर म्हळ्यार गर्भाशयाच्या तोंडाक जावपी कॅन्सर. ह्या कॅन्सरा बाबतींतले म्हत्वाचे अशें लक्षण म्हळ्यार खंयच्या एका बायल मनशेक जर हो कॅन्सर जाल्लो आसा तर तिची म्हयन्याची पाळी जावन गेली तरी लेगीत तिका ब्लिडींग चालू उरप. अशा वेळार रोखडेच दोतोरांचो सल्लो घेवन ताकतिकेन उपचार घेतल्यार परिस्थिती सुदरूं येता. तशेंच जर फाटीच्या कण्याची दूख वाडपाक लागली आसत तर अशा लक्षणांचेर दुर्लक्ष करूं नाकात असो दोतोरांचो सल्लो आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो.